6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. उपरांत 7 डिसेंबराक पुलिसांनी तेन्नाचो सरपंच रोशन रेडकाराक चौकशे खातीर पुलीस स्टेशनात आपयिल्लो. त्या वेळार सुमार 100 लोकांचो जमाव घेवन पुलिसांचेर दबाव घालपाचो आनी तपासांत अडथळे हाडपाचो यत्न केलो. आदले सरपंच रोशन रेडकार पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांचेर आनी संबंधितांचेर प्रभाव घालपाचे स्थितीत आशिल्ले, देखून तो साक्षीदारांक धमकावंक शकतालो वा तांचेर प्रभाव घालूंक शकतालो आनी पुराव्यांत हस्तक्षेप करूंक शकतालो. देखून बुधवारा उच्च न्यायालयान रेडकाराचो अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारलो. उपरांत बिरेस्तारा सकाळी रोशन रेडकार स्वता जावन म्हापसा न्यायालयात शरण आयलो. सध्या हंजूण पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला. शुक्रारान ताका न्यायालयान हाजीर करतले. Yesterday the High Court has rejected his bail, anticipatory bail. So he decided to surrender, and tomorrow morning we made an application before the magistrate under Section 41(2) of BNSS, and the court accepted his surrender, and then the court issued an order to the PI of Anjuna police station to, if they need to take his custody, they can come and take his custody. So thereafter I think the police have come and taken his custody. The police investigate, and thereafter accordingly once we believe that it's the right time to file bail, we will file his bail. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान विणा मांद्रेकार.